विसा उपरांत तुमकां येवकार। काणकोणा बांदाच्या कामाक लागून पारंपारीक वाटो बंद पडल्यात। पावस पडून गावांत रस्त्याचेर हळशीक जाल्या। मात आनी पावस पडल्यार गावांत उदक येवन गांवकारांक त्रास जातले म्हण भिरांत थळाव्यांनी उक्तायला। आर्डीक सुकवा खातीर काणकोणच्यान बबीश बोरकार। ही जर ते अशीच मात दवरली जाल्यार तें कितें जाता सांग पळया, हें उदक वयर फुकतलें, सकयल उदक सकयल फुकतलें आनी फाटल्यान आमगे जीं घरां पळय पाग्या वाड्याली पुराय मदल्यान उदक फुट्टालें वतलें। म्हळ्यार पारंपारीक तुमगेले जे वाटे आसा उदकाचे ते ब्लॉक जाल्ले आहा। सगळे ब्लॉक जाला, ही ब्लॉक जाला, ती ब्लॉक जाला, ती पळय थिंग ब्लॉक जाल्या, सगळे तिनूय वाटे ब्लॉक जाल्यात। वयर एक बांदार घालतलो न्ही पळय, हो एक घातला, हो घालता तांकां सांगलें, विचारलें हांवें, बाबा हे तुमी केन्ना काडटले? आमी 8 दिसां काडटा, सद्या माल उदक सुकयता, हेवटेन घालता, 8 दिसां काडटा, आतां जालो म्हयनो तरी आसून तें काडना। म्हळ्यार पावस पडल्यार उदक भरतलें शुअर। एक वरा भितर पावस पडल्यार उदक भरता हिंगा, एकच वर पावस पडल्यार पुरो तितलो फळ। हें वयलें उदक मास्तेमाळ आसा उदक हिंग देंवता, इतलें करपाचें 4 रस्ते आसा, नगरसां उदक हांगा येता, ह्याच वळेन देंवपा उदक। आनी ते बंदार घालून कित्याक ब्लॉक केल्ले आसता? तें उदक तेवडें सुकोवपा, हें सुकोवपा तें बंदार घातलो जमीन, तो बी काडला। आतां हें जर ब्लॉक, हें जर सुमाराक जितलें पडटा तितलें उदक जर सकाळ वतालें हें जाल्यार तितलें ब्लॉक जायनासलें न्ही। आतां हें ब्लॉक करून दवरला, हें फुगलें नंतर हेगे घर गेलें, थिंग पळय ती मुशी घेतला, थिंग तें मूस केला, ती मूस पॅक करून उडयला, एकच केला सबंद ना। एक व्हळी आसली ती गेल्या वर्सा तेंचे कडल्यान मारून घेतली, आनी तेंचे कडच्यान मारून घेतली, पूण तेमी देवन पुरोवन उडयली। उदकच येना जाल्यार मागीर तें जावप कशें? इतलो न्हू, इतलो प्रॉब्लम जातलो की हें वतो बांद फुटोन मदल्यान उदक वतलें लोकां घरांतल्यान। हेजे पयलीं गेला, हाजे पयलीं तशें हो बांद घालता आसतना उदक तशें गेलो पयलीं। आनी ही जर हें लाकूड पळय इतलें आहा तें उबोवन त्या बांदाऱ्या भरलें जायत, एक थेंब उदक सकयल वयतना, वयर सर उदक सर फुकतलें। इमिजिएट आतां वाटो आसा क्लियर करून दिवपा हय, इमिजिएटली वाटे क्लियर करून दिवपाच्यो। हांवें प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक हांव एक 4 दिसांनी मेळत आसा। ते कितें म्हणटा, एक थोड्या दिसांनी आमी काडटा आनीक ही मशिनरी हिंगा दवरता म्हणटा। म्हळ्यार आतां कितें जालां, राती पावस पडलो, राती पावस पडल्या कारणान हे आतां एक 5-6 जाणां आतां तेंची घर आसा पळय न्हू, ते आमचे फुडें येयला आनी ते विचारता, हे अशेंच तर सांजे पावस पडलो जाल्यार आमची घरां फुकून ही फाल्यां पडपाचें आसा। फॉर एग्जांपल आमगेलो गोविंद कुमारपन म्हणटा गेले, कुशाली वारीक हेंची घर पळय आसा पळय न्हू, ही फाल्यां जमीनदोस्त जातली कित्याक उदक फुगोवन रावल्यार। ह्यो पळय जे पळय ल्हान ल्हान आतां वाटे आसा पळय, आतां हें पुरवून दवरलें आसा पळय न्हू, हें तेमी बेगीच्या बेगीन काडपा, पावस येवचे पयलीं काडपा जाय। तशें वयर एक कडेन तशेंच पुरोवन दवरलें आसा तेमी, नाजाल्यार वयली लोकां त्रास जावपाक शकता। इवन तुका चावडेर आतां उदक तर सकयल देंवना जाल्यार चावडेर म्हळ्यार मार येवपाक शकता, कित्याक चावडेर घर बीन ती आसा पळय न्हू, सकयल जमीन फुकतली आनी ती घर पडपाची संबंद म्हणल्यार आसा। हें म्हजें घर म्हणटच हांगा एक सायडीन म्हाज्या शेताच्या फाटल्या वाटसून, घराच्या फाटल्या वाटसून शेतांक उदक भरले सारकेलें जाय। जर म्हाका तें ती वचपा आतां वाटना, ते सायडीच्यान दुसऱ्या ओनरान आपल्याची बिल्डींग बांदला, आपल्याला हातूंत माती घातली आसा, ती माती वयर जाला, एक सायडीच्यान ती माती येवन पडटली, एक सायडीच्यान ही हायवेची माती येवन पडटली। दुसरें घराचे समोर सायड म्हाज्या शेतांतल्यान उदक वचपाची आज 100 वर्सां फाटली मूस, ती सद्या आतां तेंच्यांनी खेतांतलो चिकोल घातला आनी ती मूस बंद करून दवरली आसा। सद्या म्हाका आतां उदक वचपाक वाटना।